संदेश सोम्या तुझो घेऊन तुझे दूत जाऊन वयता काळोख भोवतीचो निवारून उजवाड तुझो फांकयता. Ergando caso minha Jesus, roglapto caso minha Jesus. Jesus Cristo de mogaच्या भाऊ-बहिणींनो परत एक पोटी या बरोशीच्या स्वार्थे तुमका स्वागत सुस्वागत. एक घडी बरो आमी मागया सर्वेस्पर बाबा तुका गावगळाक आनी वाकाणी दिता. आज आमी ऐकूची बरोशीची स्वार्थ आमकां बरोसो हाडून दी, आमचो भावार्थ घट करून दी. तुज्या पवित्र तुज्या सत्तेन तूं आमकां बरो जेजू तुजी जाणवाई तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज आमी नियाळ सौगडापण ग्रंथांतलो आवास्वर 12 हांव पयले आवास्वर वाचता, ताचे उपरांत आमी ताचेर नियाळ करया. स्त्री आनी महासर्प. तेदुआ अंतरळी एक वोडू कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट. ती भरलेली गर्भस्थीण. आपल्या प्रसूतपणाच्या दुखीन तिका हाक बोब मारताली. ती हाक बोब मारताली. तेदुआ अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली. एक महासर्प ओझ्या बरी तांबडो, ताका 7 तोकल्यो आनी 10 शिंगां, ताचे हर एक तकलेर एक मुखोटो. आपल्या शिमटेन अंतरळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासून तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. वस्तू तो लोंकडाच्या बेतकाट्यान सौराष्ट्रावयर राजवडकी सोलोवंक नेमलोलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तो क्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळून धांवली. 1260 दीस पर्यंत तिचें पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. उपरांत सरकार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले. महासर्प आनी ताचे दूती बोरान झुजले, पूण शेकी हे सलवले आनी सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराक कसं आडवाट्याक ओडता त्या आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. तेदुआ सरकार वोड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतेल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतेल्याक काडण धरणी शेवटिला. शेळयेच्या रक्ता वरवीं आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी तांचेर जैत व्हेला. कित्याक आपल्याच जिवाची तांणी पर्वा केली ना. मोरूंक लेगून तांणी फाटीं केलें ना. संतोष पावा तुमी आकाशानो आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासियानो. पूण दिक्कार तुमकां पृथ्वी आनी धर्या, कित्याक सैतान तुमचे सरशे देवून आयला. ताच्या क्रोधाक आतां घडस ना, कित्याक आपलो काळ मोटवो म्हूण तो जाणा. महासर्पाक आपणाक भुमीचेर सकला ओडून घाला म्हूण कळटस तो चेरक्याक जल्म दिल्ल्या स्त्रियेची पाट धरूंक लागलो. पूण स्त्रियेक तिका अरण्यान तयार केल्ल्या जाग्याक उबून वेच्या ओडू गारुडाचे 2 पाकाटे दिले. थंय महासर्पातावन पयस 3.5 वर्सां तिचें पालन करूंक आसलें. पूण तो महासर्प आपल्या तोंडांतल्यान न्हये भाशेन उदक वंकलो आनी त्या वाळ्यान स्त्रियेक लोटून वरशें ताणें सादान केलें.
पूण भुमी ते स्त्रियेचे कुमकेक आयली. तिणें आपले तोंड उक्तें केलें आनी महासर्पान आपल्या तोंडांतल्यान वळयलेलें उदक सगळें गिळण सोडलें. हें पळोवन स्त्रियेच्या रागान पेटलोलो महासर्प तेच्या हेर भुरग्या बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजूंक भायर सरलो आनी वचून दर्या वेळेर उबो रावलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगा पळोवचें जाल्यार हांगा दोन सगळो आवाज दोन भाग करयेत. एक ओळू एक तावन 5 तशेंच आनी एक ओळ 17 एक ओळ तावन 5 आमी थोडी हांगा वी कॅन सी सर्टन कॅरेक्टर म्हणजे हांगा थोडी कितें म्हणटात एक पार्ट पळयत आमी. तें जावन आसा पयलें एक स्त्री आनी तिचें भुरगें आनी तिचे विशयान विवरण. ताजे उपरांत सुटके खातीर तिचें रडणें आनी विळाप. आनी दुसरें आमी एक हांगा कॅरेक्टर पळोवचें जाल्यार उज्या बरी सोरोप सैतान दिवसार ह्या ताका महासोरोप. हांगा विविध नांव आमी ताका पळयता. महासरप ड्रॅगन म्हणटात आनी ताच्या विशयांत विवरण. तो कोण तो कितें ताच्या विशयांत विवरण आनी ताची सकत गितेगी म्हणून बरोवन आसा. त्या भुरग्याक ग्रासूंक ताची येवजण ए प्लॅन्स टू डिस्ट्रॉय दॅट चायल्ड. आनी तिसरो विशय हांगा पळोवचो जाल्यार हांगा प्रमुख कॅरेक्टर ते भुरगें. कोण तें भुरगें? चरको भुरगो जेजू. आनी ताचो उद्देश राजवडकी चलोवची आनी ताची महिमा उंच आसची जावन आसा. हे विशय ह्या 5 ओळींनी आमी पळयता. तर आमी इल्लें गुंडायेन ह्या उतरांचेर नदर मारया. तेदुआ अंतरळी एक व्हडू कुणा दिश्टी पडली. पळयात कोणाक हाच्या उगडापणांत ताका एक व्हडू कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळ चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट, ती भरलेली गर्भस्थीण. ही स्त्री कंपॅरिजन करचें जाल्यार आमी मोरी माय आनी एका रितीन पळोवचें जाल्यार इस्रायल पोरजा. त्या इस्रायल पोरजे तावन कोण आयलो? जेजू आयलो. हांगा आमी स्त्री पळयल्यार मोरी माय, सूर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळां चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट, ती भरलेली गर्भस्थीण. आनी ही स्त्री आपल्या प्रसूतपणाच्या दुखीन ती हाक बोब मारतली. ही स्त्री प्रसूतपणाच्या दुखीन हाक बोब मारतली. एक जावं बरो मोरी माय तिची प्रसूतपणाची दूख. इस्रायल पोरजा प्रसूतपणाची दूख. 450 वर्सां तांचें ते गुलामपणाचें जिवीत आनी 40 वर्सां अरण्यान चल्लेलें तांचें जिवीत. पळया तांचें ते प्रसूतपणाची दूख. तेदुआ अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो. पळया तो कोण? महासरप उज्या बरी तांबडो. ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताच्या हर एक तकलेर एक मुकुट. आपल्या शिमट्यान अंतराळां वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वंटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रियेचेर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. हांगा पळया देवाचें साल्वासावाचें मिसांव ताका उगडापें जाता. आनी हें मिसांव खरें कशें देवान तें साल्वासाव मिसांव आमकां दिलें गी म्हणलें उगडापणान ताका कळटा. हो महासरप कोण? पोरन्यासोल्यान तुमी पळयल्यार तो एक बरो देवदूत लुसिफर. लुसिफर म्हळ्यार स्टार ऑफ द मॉर्निंग म्हणजे पांत्याचें नखेत्र. हांगा तुमी आतां नखेत्रांचो तिनांत वांटो. त्या नखेत्रांत हो एक नखेत्र जावन आसलो.
उरलेल्या केत्रांक म्हणजे त्या आंजांक ताणें ओढून घालूंक प्रयत्न केले. त्या खातीर आमी म्हणटा लुसिफर आनी ताचे सांगाती पडलेले आंज. कितें जाता? एक महासर्प ड्रॅगन, ताका नांवां आसात, देवसार, सैतान, ताचे स्वार्थ आनी ताचो हांकार त्या वरवीं तो पडटा. सैताना विशयान मस्त तुमी बायबलांत आयकतात. तो हांकारी, तो गर्वी, तो फटकिरो, तो पोटयेचो बापोय, हे सकट जेजूय तुमी नवे सोल्ल्यांत वाचतना, सा पावलाची पत्रां वाचतना, पोरने सोल्ल्यांत हांव तुमकां एक वाचूंक हांव आशेतां. ते कितें म्हळ्यार एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले आवास्वर 28 ओळू 11 हांव तुमकां वाचतां. ते गरजेचें हांगा आमकां महासर्प विशयान सांगतना सर्वेस्परचें उतर म्हाका पावलें. एझेकियल सांगता, मनशा पुता, तीराच्या राया पासून एक शोक गीत गा आनी ताका सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं परिपूर्णतेची मोरू जावन आसलोय. कोणाक? लुसिफराक. तूं परिपूर्णतेची मोरू जावन आसलोय. पळया, ताचे विशयान हांगा वर्णन दिलां, त्या खातीर हांव हें वाचतें आसा. एक घडीत हांव तुमकां दाखयता. मस्त रेफरन्सस आसात, पूण म्हाका हांगा टायम ना सांगूंक. तूं परिपूर्णतेची मोर जावन आसलोय, जाणवायेन भरलोलो, सोबायेन संपूर्ण. येदेनांत देवाच्या बागेंत तूं आसलोय. जिन्साचे मोलादीक फातर तुजे मुशाण जावन आसले. माणिक, पुष्कराज आनी वज्र, स्वर्णमणी, गोमेद आनी सूर्यकांत, नीलमणी, पाच आनी स्फटीक, तुज्यो हलक्यो आनी समक्यो भांगराच्यो केल्ल्यो, तुजे सृश्टीचे दिसा हें सगळें तयार केल्लें. पळया, तुका व्हडल्या आशिर्वादान तुका केल्लो. एका संरक्षक केरूबासवे हांवें तुका दवरलो. देवाच्या पवित्र पर्वतार तूं आसलोय. उज्याच्या फातरा मदल्यान तूं चलतलोय. तुजी सृश्टी जाली त्या दिसा तावन तुवें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुज्या सालींत तूं निर्दोशी आसलोय. सृश्टी केल्या दिसा तावन वायट केल्ल्या दिसा पर्यंत साली निर्दोशी आसलोय. तुजो व्यापार वाडलो तेन्ना तूं झुलुमान भरलोय, पातकान पडलोय. देखून हांवें तुका देवाच्या पर्वता वयलो काडून सकला उडयलो आनी संरक्षक केरूबान तुका उज्याच्या पात्रा मदलो काडून भायर धांवडयलो. तुजे सोबायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. तुज्या वैभवा खातीर तुजे जाणवायेचो तुवें दुरुपयोग केलोय. हांवें तुका धरणेर शेवटिलो राय आनी तुजी दुर्दशा पळोवच्या खातीर हांवें तुका तांच्या मुखार सोडलो. तुज्या अगणित अपराधां वरवीं आनी तुज्या अन्यायाच्या व्यापारा वरवीं तुवें तुजें पवित्र स्थान बसटायलाय. देखून तुका ग्रासूच्या खातीर हांवें तुजे भितर तावन उजो भायर हाडलो. तुका पळयलो त्या सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार हांवें तुका धरणी वयलो गोबोर करून सोडलो. तुका वळखतली ती सगळीं राष्ट्रां तुजी गत पळोवन विस्मीत जाल्यांत. तूं भिरांत उपसोवची द्रश्टांत जालाय. सदांकाल पर्यंत तूं नास जालाय. म्हज्या भाव भयणीनो, हें तशें कॅरेक्टर जाणूं येत आसलो. मॉर्निंग स्टार हांवें सांगलें तुमकां. तो सकल पडलो, गर्वी जालो, हंकारी जालो. आनी त्या खातीर सांगता तो महासर्प, ताचें एकच काम कालें करचें, देवाक हर्ट करचें, दुखोवचें. त्या खातीर देवाचें मिसांव ह्या संवसारांत पळय तो कितें करता? देवाक दुखयता. देवाचें मिसांवाक अडकळ घालता. जेजूचें नांव करतना अडकळ घालता. तोय मनुष्यामध्ये काम करता. His mission is to hurt God. Your mission should not be to hurt God. तुज्या पातका वरवीं, हांकारा वरवीं, नास्तिकपणा वरवीं देवाक दुखय नाका. नातल्यार तूं ताच्या पक्षाचो जातलोय. महासर बुच्या बरी थांबलो, ताका 7 तोकुल्यो. पळया, 7 तोकुल्यो म्हणजे सैतान ह्या संवसाराक
कुरडो करता. सेटन ब्लाइंड्स दिस वर्ल्ड. त्या खातीर आज कितें करता, आमकां कुरडो करता तो. आमी कुरडी जाल्या आमगी न्ही जेजूच्या उजवाडान बरोवशें आसा. ताका 7 तकल्यो पण ताची वैभव आनी 10 शिंगां. ताच्या हर एक तकलेर एक मुकुट. तोय अट्रॅक्ट करता. हें सगळें हांव तुका दिता म्हणलें ताणें जेजूक. आपल्या शिमटेन अंतरळा वयल्यान एकत्रसो 3 एकवटो ताणें मारून जडोवन भविश्यार घालो. म्हणजे ताच्या सांगाता आनी थोड्यांक ताणें नाश करूंक पळयलें. म्हळ्यार पातकाक घालो. ताचें काम इतलेंच, ह्या भविश्यार आसल्या की लगड काडचें, पातकाक ओडचें. उपरांत प्रसूत जावन तयार जाल्ल्या स्त्री येवची तो उबो रावलो. कोणा कडेन गेलो? स्त्री येवची. कित्याक ताका आतां कळ्ळें ह्या स्त्रीयेक, पयलें त्या स्त्रियेक ताणें बुलयल्लें आनी सोलवयल्लें, त्या स्त्रियेक तावन मोरण आयिल्लें. ह्या स्त्रियेक तावन आतां सडवंदार येता. ताजें झूज कोणा विरोध? जेजू विरोध, देवा विरोध. त्या खातीर देवाचें सल्वासांव रावयचें. ह्या स्त्रियेच्या गर्भान जल्मवच्या भुरग्याक नाश करचें. तुमी पळया, हेरोदा मोरिफात ताणें काम केलें. भुरग्यांक सगळ्यांक लगड काडलें. आनी ताणें कितें केलें? तिचे भुरगे भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. पळया, ताचें कितें मिसांव? इस्रायल परजेक नाश करचें. खंयच्या परजेक? इस्रायल परजेक नाश करचें. हिटलरा मोरिफात कितलोसो जू देवाचो लोक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान बली जालो. आनी जाल्ली झुजाया क्रिस्ती बावर्ता खातीर आनी उरलेले आमी पळयता ताणें नाश करचें. ही ब्रिंग्स डिवास्टेशन. त्या खातीर केदाळाई पृथ्वे तशें जाताना आमी ते देवान धाडलें म्हणून देवा दूर संशय न्ही. तो ताका मेळ्ळेली कितें आसा पळय पदवी ती उपयोग करता, नाश करूंक पळयता. तो ताका ग्रासूं म्हूण आजय देवाच्या भक्तांक ग्रासूं म्हूण तो तयार जाला. स्त्रियेन एक भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो जेजू. असो तो लोंकडाच्या बेतकाट्यान सर्राष्ट्रा वयर राजवट चलोवंक नेमलोलो. असो तो कितें नेमलोलो? सर्राष्ट्रा वयर राजवट चलोवंक नेमलोलो. आतां ताका कितें जाय आसलें? हाका चलवयचें. पूण जल्मल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शिंयासणा वयर तक्षण कोलवेलो. म्हळ्यार देवाची सकत सैतानाच्या सत्तेवर न्ही श्रेश्ठ जावन आसा. देवा मुखार रावोवंक, देवाक चलोवंक ताच्यान सादच ना. म्हणजे देव त्या भुरग्याक आनी आवयक राखता. तुमी पळया, इजिप्तान कितें जालें? जेरुसलेमांत बेतलेहमांत ती इजिप्ताक गेली. देवान राखलो. ती स्त्री कितें जाली? आरण्याक पळून दावली. तर 1260 दीस पर्यान कितें करूंक लागली? पोषण करूंक देवान तिका आसरो तयार केलो. पळया, देवान तिका आसरो तयार केलो. त्या खातीर आमी पळयता मुरयेच्या जेजूच्या भगवन कुटुंबाच्या जिवितांत देवाचो आसरो. देवाक पाती येयल्ल्यांक तो आसरो जावन आसा. वळू 17 पर्यंत आमी ध्यान करचें जाल्यार हांगा थोडे विशय हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. पयलें, ही स्त्री आपणाच्या जिवा खातीर पळटा, धांवता. खंय धांवता? देवान तयार केल्ल्या जाग्याक ती धांवता. कितल्या वर्सां पर्यंत? 3.5 वर्सां पर्यंत. आनी दुसरें, हांगा एक वर्तेक झूज जाता इस्रायलामध्ये आणि देवाच्या लोकांमध्ये. पळया, द ग्रेट वॉर ओव्हर इस्रायल. कोण करता हें झुजू? सैतान. देर इज अ ग्रेट वॉर. एक झगडे करता इस्रायला वयर आनी देवाच्या लोकां वयर. खंय? सरकार. खंयचे थंय आसचे फोर्स आमी पळयता हांगा. थंय आसलो देवदूतू. हांगा सांगता मिंगेल आनी ताचे दूत. कोणाक झगडे? मिंगेल आनी ताच्या दुतांक. सैतान आनी ताच्या दुतांक. हांगा आमी मुखार पळयता सैतान चलवता आनी सैतान उज्यांत देव ताका उलपायता, उज्यांत घालता.
आनी हो सैतान कितें करता? सैतान ताका सरकार तावन धांवडयता. सैतानाक सरकार तावन धांवडयता. खंय येता तरी तो? ताजे विशयान तांकां दिला. तिसरें आमी हांगा पळोवचें जाल्यार जैत आनी साल्वासांव आमकां लाभचें. कोणा वरवीं? तें जैत जेजूच्या शिलयेच्या रक्ता वरवीं. सैतान केदीस जैते वोतो देवा मुखार जायना. आनी हांगा कितें ताजे वयर जैत व्हरूंक उपयोग केल्लीं हातेरां? शिलयेचें रगत, साक्षेचें जिवाना आनी जो कोण पाती येता तांचें विधेयपण. 3 विशय. ताचे उपरांत आमी पळयता हांगा 4थें हांगा एक जागवण दिता. जागवण, वॉर्निंग टू अर्थ, म्हणजे एका आमकां जागवण दिता. सैतान सोलवल्ल्या वरवीं सैतान कितें जाता? आतां तुमी पळया, गायल्लो सैतान कितें करता? ह्या संवसारांत आसलेल्या लोकांचेर अटॅक करूंक पळयता. कोणा वयर? क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्या वयर. कित्याक? आनी आमी पळयता हांगा सैतान डिस्ट्रॉय जावंक ना आनी ताका आनिल्लो वेळ आसा. आतां तुमी चिंता, हें उगडापण केदाळा जुवांक मेळ्ळें. निरो आनी हें सकट राय तांकां दग दिताले. सेम आजय आमकां असलो अनुभव जाता. त्या खातीर हें वाचप प्रस्तुत म्हूण येता आमी. तर आमी पळोवया, इल्लें डीप जावन ह्या पॅसेजींत आमी ह्या उतरांत आमी देवया. उपरांत सरकार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजले. आमकां प्रेयर फॉर सेंट मायकल आमी करता. नेगी मिंगेली कडेन मागणें करता. श्रेश्ठ बडव्या मिंगेली आमकां तूं राख. वय हें मागणें बारी गरजेचें. आनी थंय मिंगेल आनी ताचे दूत, महासर्प आनी ताचे दूत. त्या खातीर ताचे अगणित गण आसा, ताचे व्यक्ती आसात, ताचे आंज आसात. पूण ते आंज काळोखाचे आंज, उजवाडाचे न्हय. कितें जालें? पूण शेकी चलवले आनी सर्गा वयलो जागो ताणें होगडायलो. हांगा म्हळ्यार ताका दर्शनान कितें दाखयता? हो लुसिफेर हें दर्शन सगळें देवाचें येवजण ताका एका दर्शनान मेळटा. पळया, पूण काणयो वर्सां सुमार जालीं. थंय झगडें चलतना मिंगेलीक हें मुखेल पळोवन ताच्या दुतांक आनी महासर्प आनी ताच्या दुतांक ताणें सर्गा वयलो जागो होगडायलो. सर्गा वयलो जागो होगडायलो जाल्यार खंय गेले? येमकोंड, उजो. तेंच जेजू ताच्या ओपारींनी सांगता आनी ताच्या शिकवणींनी आमकां सांगता. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात. आतां कळ्ळें की त्या महासर्पाक देवसार वा सैतान म्हणटात. त्या आनी सगळ्या संवसाराक आड वाटेक ओडता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका भायर उडयलो. हें दृश्य ताका दिसलें. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. थंय तो भायर उडयले, ते भुमीक शेवटिले. त्या खातीर ह्या भुमीक मनशाक फ्रीडम आसा न्ही. तुमी पळया, 17वी ओळ आसतना कळटा तुमकां. ते दुआ सर्गार ओडयेक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार ताराण आयलें. कोणाक? जी कोण देवाक पाती येतात तांकां. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्यांक, म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतेल्यांक काण धरणेर शेवटिला. पण भावा विरोध फिर्याद मांडतेल्यांक आनी दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडतेल्यांक, म्हणजे ही पातकी ही हांकां लगड काड नास कर, म्हणजे आमच्या विरोध तो देवा मुखार सूख मांडते आसा. ताका धरणीक शेवटिला, धरणीक काण उडयला. शिलेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन ताणी ताचेर जैत वेला. कितें केलां? शिलेच्या रक्ता वरवीं. आज आमकां कशें सुटका मेळ्ळ्या? रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, जेजूच्या रक्ता वरवीं, शिलयेच्या रक्ता वरवीं. आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक, जेजूच्या संदेशाक आमी साक्ष जावन जियेल्ल्या वरवीं आमी जैत व्हरूंक शकता. आनी ताणें जैत वेला. कित्याक आपल्या जिवाची ताणें पर्वा केली ना. हे रक्त साक्षी दगदवण्यात आपणाकच ते समर्पण दिले. संतोष पावा तुमी आकाशानो
आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासियानो पूण धिक्कार तुमकां पृथ्वे आनी दर्या कित्याक सैतान तुमचे सरशी देऊन आयला ताच्या क्रोधाक आतां गडस ना कित्याक आपलो काळ मोठवो म्हूण तो जाणा पळया संतोष पावा तुमी आकाशानो आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासियानो पूण धिक्कार तुमकां पृथ्वी आनी दर्या कित्याक सैतान तुमच्या सरशी देवान आयला तो ह्या संवसारार आमकां नाश करूंक पळयते आसा ताच्या क्रोधाक तो आतां क्रोधान भरला आनी ह्या सगळे संवसार कित्याक घडटा ताचो क्रोध आनी आतां गडस ना कित्याक आपलो काळ मोठवो म्हूण तो जाणा तो शाश्वत नाश जातलो म्हूण तो जाणा महासर्पाक आपणाक भुवीचेर सकला ओड घाला म्हूण कळटास तो कितें करूंक लागलो त्या चरक्याक जल्मलेल्या स्त्रियेची पाट धरूंक लागलो त्या खातीर जेजूस देवाच्या साल्वासांव पाड करचे ताचे मिसांव नकारात्मक करचे ताचे मिसांव टिका करचे ताचे मिसांव तुमकां देवातावन पयस वचचे इगर्जेमध्ये तावन ताचे मिसांव आनी तो कितें करूंक लागलो त्या स्त्रियेचो पाट धरूंक लागलो पूण स्त्रियेक तिका अरण्यान तयार केल्ल्या जाग्याक ओबून वेचाक ओड गारुडाचे 2 पाकाटे दिले हाचो अर्थ कितें देवाच्या बावळ्यांनी तिका राखले द शोल्डर ऑफ गॉड बावळे देवाचे गरुडा बरी बडवंत जावन आसात तो आमकांय राखता थंय महासर्पातावन पयस 3.5 वर्सां तिचे पालन करूंक आसलें पूण तो महासर्प आपल्या तोंडांतल्यान नये भाशेन उदक ओंकलो आनी वळ्यान स्त्रियेक लोटून व्हरशें ताणें सदान केलें तो भुंयकांपणी आडयतलो तो नाश करतलो सुनामी आडयतलो वळा भाशेन नाका जाल्लें तो करतलो ह्या भुवीचेर कर्तुवा त्या खातीर भुवी सृश्टी राखून आसा देवाच्या सल्वासावा खातीर म्हाका भाव भयणीनो आसा आमी पळय ते सगळे स्थिती आसात आमी पळयलां पूण तो महासर्प आपल्या तोंडांतल्यान नया भाशेन उदक ओंकलो आनी त्या वळ्यान स्त्रियेक लोटून व्हरशें ताणें सदान केलें पूण भुमी त्या स्त्रियेचे कुमकेक आयली तिणें आपलें तोंड उक्तें केलें आनी महासर्पान आपल्या तोंडांतल्यान वळयलें उदक सगळ्यांक गिळण सोडलें महासर्पाचें न्हू वर्तें सकत देवा कडेन आसा आनी देवाच्या विस्मिता मुखार ताच्या पदवे मुखार सैतानाची पदवी कितेंच ना खंय वांटो ना थंय तो वांटो करता ओड 17 आमकां जागवण हें पळोवन स्त्रियेच्या रागान पेटलोलो महासर्प सैतान तिच्या हेर भुरग्या बाळांचेर कोणाचेर आमचेर आमी तिची भुरगीं मनशे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आज आमी देवाचे 10 उपदेश आनी इगर्जेचे उपदेश साक्रामेंतांची येते आसा आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर रेट्रिट्यो थंय हांगा साक्ष दिते आसा स्वार्थ प्रकट करते हांव झुजूक भायर सरलो ताचे झूज आज आमचे विरोध आनी वचून दर्या वेळेर उबो रावलो आनी थंय तो कितें म्हणटा आज पवित्र सभेत 3 तिरकूड करून पळयता मोतीन नाका जाल्लें घालून पळयता नाका जाल्ली फटकेरी शिकोवन दिवंक तो शिक्षकाक उपजयता नाका जाल्ली असली युट्यूबां पापसाहेबा विरोध पवित्र सभे विरोध सुवार्तिका विरोध आमच्या कथोलीक भावार्थ विरोध तो करूंक पळयता पूण तो जैतेवन जायना नाका जाल्ल्यो शिकोवण्यो व्हॉट्सॅपार युट्यूबार तो घालून पळयता तो जैतेवन जायना म्हाका भाव भयणीनो चिंता आज मोरयेची भुरगीं आमी कित्याक आवय जावन आमकां दिली आमचे वयर झुजून भायर सरला तुमकां कळीत आसा कथोलीक पवित्र सभे पडून ताणें पळयलें आज 90,000 वयर सभा आसात खंय सगळ्या संवसारांत पूण कथोलीक सभा एकच जावन उरल्या कित्याक ती जेजूची कूड जेजूस मस्ताक आमी सेवाक आनी आमी त्या कुडीचे सांदे तो आमकां चलयता तर आज सैतानाक जेजूक सोदवंक जावना साल्वासांव सोदवंक जावंक ना आज आमी उपदेश पाळया आमचो भावार्थ आमची सता भावार्थाची ती आमी आमच्या काळजांत जागोवन दवरया आनी आमी सैतेवंत जावया देव आमकांय ह्या कर्गांतले मारेकार कर्गांतले राखून दी आनी आमच्या जिवितांत जावचे सक्कड ते आमी समजून जैतेवंत जावंक आमकां भरोसो आनी भावार्थ फावो करून दी सर्वेस्वर बाबा तुका अर्घ मोगळाप आनी वाखाणे दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आजच्या दिसा इस्वार्थ प्रगट करून तुवें म्हाका बोळ दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता तुज्या पवित्रत्म्यान तूं म्हाका भर
ही कूड मोतत मग तुका समर्पून हांव मागता आसतना म्हज्या परजे खातीर हांव मागता. कितलोसो लोक आज वळवळटे आसा, कितलोसो लोक बाबात होगडावन गेला, कितलोसो लोक कथोलीक जावन नकारात्मक चिंतून अनखऱ्याची कामां करते आसात. नाका जाल्लें बरोवचें, युट्यूबाक क्रिएट करचें, व्हॉट्सअपाचेर घालचें, अशें सक्कड पवित्र सल्ल्या विरोध, तुझ्या पुता विरोध जेजू करचें हांगा. फुटेलच्या आत्म्यांक तूं निश्क्रीय कर. ह्या संवसारांत आमी तुजी परसां जावन शिवक आमकां बोळ दी, घटाय दी. आमच्या पातका बक्षी सोम्या, आमी अस्कत सोम्या. सबारपोटी सता विरोध आमी गेल्या, देवाचें उतर आमी वाचूंक ना, नियाळूंक ना, आज तुवें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता हांव. महासरब जैतेवन जायना, देवा सपोज जेजू जैतेवन जातलो आनी तो आमकां साल्वासांव दितलो म्हणली खात्री आमकां आयच्या उतरांत तुवें दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता हांव. आनी ते आशिर्वाद ह्या सक्कड परजेच्या देवान येवं दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरांत बोले की रक्ता सुडका सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाबू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दियेसीसा म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या विसावा खातीर, येसू स्पर्श आमच्या पंगडा खातीर, दिवावाणी लाईव्ह युट्यूब चॅनला खातीर मागा. आमेन.